नमस्कार, दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात। गोयचो बीजेपी सरकार ग्रीन सेस वसुलीक पुराय फेल। हे मोठे स्कॅम 8,000 कोटीचो सेस एकठांय जावंक जाय आशिल्लो, मात कोळसो आनी कोक हाडपी उद्योजकां कडच्यान फक्त 49 कोटी वसूल जाल्या। विरोधी पक्ष फुडारी युरीन अदानी JSWचे नावान इशू तापयलो। मुख्यमंत्री म्हणटा प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आसा म्हूण फक्त 50% रिकवरी। ये सेस जे कंपनीज आले that were handling coal and coke, I am being very specific, Honorable Chief Minister, coal and coke, they challenged this in the High Court, and the Honorable High Court dismissed this particular order and directed the Goa government to collect the cess under Green Act. This is the High Court order. I want to know from the Honorable Chief Minister, what are the pending dues of these companies as per your record? What is the reason for not cross-checking with your double-engine Sarkar that is there with MPT? And why did your department rely on Xerox copies? सुप्रीम कोर्टात आसा। सुप्रीम कोर्टात इन्स्ट्रक्शन दिल्या प्रमाणे 50% कलेक्शन करपाक जाय। आमी 50% कलेक्शन करून घेतला। 50% कलेक्शन जे आहा पळय न्ही तो विषय फुडलो म्हणजे सुप्रीम कोर्टात केस चालू आहा। म्हणजे फायनान्शियल इयर फ्रॉम द 2013-14 टू फायनान्शियल इयर 23-24 हाज्या पर्यंत आता पर्यंत एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे जवळपास ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज डिमांड कलेक्टेड इज 297 crores 94 lakhs 91,000 हो कलेक्टेड आसात। ड्यू ग्रीन सेस ड्यूज पेड इज 237 crores 70 lakhs 67 आणि बॅलन्स जो आसा पळय तो 98 crores बॅलन्स आसा। एनेक्सचर एचेर 352 crores डिमांड दिला, आउट ऑफ विच टॅक्स पेड is 237 crores and the balance to be paid is shown as 114 crores. And 190 crores are paid by petrochemical companies. And coming to the point of whatever 237 paid by practically 190 crores has been paid, only 47 crores has been paid by these coal and coke company. New and renewable energy already sales tax letter काढला उरलेले सगळे कलेक्शन तो फक्त गुणोन जे आसा पळय सांगपाची लास्ट क्वेश्चन घे क्वेश्चन दुसरे इंसान लास्ट क्वेश्चन घे पळय एकटोय सुटचो ना। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेल्स टॅक्साक परत लेटर काढला उरलेल्यांचो बी केन्ना लेटर प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस। पळय 31/1/2025 पोळ्या निकतीच आयिल्ली खबर। नमस्कार, आयज वजरी पेडणे हांगा आशिल्ल्या कॅनलान बेबी बायसन खाला उतारले पाण्यान आणि ताका वयर सरपाक जाय नसले तेन्ना थंयसरले लोकल यूथ जे आशिल्ले तेंच्यांनी पळयले आणि फॉरेस्टाक इन्फॉर्म करून त्याच बरोबर तांच्यांनी स्वता त्या बेबी बायसनाक भायर काडपाक हेल्प केले आणि त्याचे लायफ जे आसा सेव केलेले आसात। आणि आता ते जसे भायर काडटात तसे ते मागीर पळोवन गेले, रानान गेले अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा। पूण खंय तरी आयज वजरी हांगातल्या लोकलान एका बेबी बायसनाक जिवनदान म्हणजे लायफ दिल्लेलें आसा आणि त्याची लायफ सेव केलेले आसा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. मिठाचे आगर सांबाळूंक सरकाराचे यत्न जायना। शेकड्यांनी वर्साची परंपरा आशिल्ल्या ह्या व्यवसायाक वालिना 41 आगर आशिल्ले आज फक्त 9 उरल्यात। सांत आंद्रेचो आमदार विरेशान इशू काडलो। युरी विजयाचो तेको। मुख्यमंत्री म्हणटा बायोडायवर्सिटी बोर्ड सर्वे करता, तांचे वरवीं सरकार ह्या व्यवसायाक हातभार लायतलो। उद्देगा वरवीं ह्या मिठाचे व्हॅल्यू एडिशनाचोय प्लान आसा। अशे कितलेशे आगोर आसा, डिफरंट विलेजीस आसा, साश्टीन आसा, जावं हितून आमच्या बार्देजान आसा, जावं आमच्या तिसवाडीन आसा, हे बाकीचे खंयचेच आगोर पळोवंक ना। आयज अशें दिसून येता हो डिपार्टमेंट जो आसा तो बेश्टो आसा। स्पीकर सर, म्हाजो सिंपल क्वेश्चन आसा डिपार्टमेंटा कडेन जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट लागता त्या डिपार्टमेंटा कडेन डेटा आसा काय ना?
स्पीकर सर, हो कंप्लिटली आता इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटा कडल्यान सब्जेक्ट गोवा बायोडायवर्सिटी कडेन दिला आनी हाज्या फुडें गोवा बायोडायवर्सिटी हो सब्जेक्ट हँडल करतले आनी तेणी सांगलें तें उरलेलीं मिठागरां जीं आसा पळय न्ही अशे जे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जांकां आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा डॉक्टर सविता केरकारा सारकेले अजून ह्या सगळ्या जाणांक एकत्र घेवन जितकी मिठागरां आसा ताचो पुराय आमी सर्वे करता. ओके, थंयसली आमची BMC कमिटी हांकांय आमी आमच्या विश्वासांत घेवन त्या BMC कमिटी कडल्यान जितके मिठागार करतले पळय न्हू तांचें इंडस्ट्रियल हें मीठ घेवन आमकां ऑलरेडी म्हणजे ओल्ड गोवा ऑयल्स ह्या नांवान एक बेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन हे सगळें मीठ तेंची घेवपाची तयारी आसा आनी हें मीठ घेवन तेजो इंडस्ट्रियल यूज करतले म्हणून मिठागारां जितके तयार करूंक सोदता पळय न्ही गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड तांच्या कडेन सर्वे करून तांकां सगळें तेंचें मीठ हें डायरेक्टली त्या इंडस्ट्रीक दिवपाची तयारी आमच्या गोवा बायोडायवर्सिटीन दाखयल्या. दुसरो मॉडिफायड स्कीम जी आसा ती मॉडिफायड नमक मजदूर आवाज योजना ह्यो दोनूय आमी घातले की कितले जाणांक बेनिफिशरी जाल्या. तर बेनिफिशरी जो रिप्लाय येयला डिपार्टमेंटाचो तो फक्त नो बेनिफिशरीज म्हणटा. म्हटल्यार इतलें सगळें करून जो कोण मित्रा जो आसा मित्रा कितें करतालो तो खंय गेलो हें क्वेश्चन पडटा स्पीकर सर. हाज्या फुडें तेज्यो ज्यो स्किम्स आसा म्हणजे ती गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो आसूं किंवा आमी स्कीम लॉन्च करता त्यो सगळ्यो स्किमी जे मिठागरां सांबाळटा हांच्या खातीर आमी इम्प्लिमेंट करता. हेज्या फुडें ताजेर एनालायसीस करपाकूय सुरवात आसा बट जितके मिठागरां सांबाळून दवरतले पळय न्ही तांचें मीठ घेवन इंडस्ट्रीक दिवपाची वेवस्थाय जी आसा पळय न्ही आमी गोवा बायोडायवर्सिटीच्या वतीनूच करता. तांकां एखादी कोल्ड स्टोरेज करपाक जाय मीठ सांठोवन दवरपा खातीर ती वेवस्था आमी तांकां करून दिता. 350 कोटी मोडून तिळारीचो पुराय कॅनल कॉन्क्रिटान बांदतले. कालवो फुटून उदक ना अशी परिस्थिती परत जावपाची ना. मुख्यमंत्री उलयला. 24 वरां उदक शक्य ना. सगळ्या घरांनी कमीत कमी 4 वरां उदकाची पुरवण करूंक काम चल्ला. ओव्हरहेड टँक रिझर्वॉयर आणि सुविधा उब्यो जातात. वर्स सोंपच्या आदीं खंय बीच बेल्टांतलो उदकाचो इशू सुट्टलो. Attention of the House is drawn to the recurrent severe water shortage in North Goa, especially in Bicholi, Mayam and Bardes and Tiswadi. The step the government has taken to ensure 24/7 regular water supply schedule to every household with a valid house number, providing a proactive helpline number that can address the water shortage and to provide water tanker on regular basis during the shortage of water supply. Calling attention says 24/7 water in Bicholim and Penne is what I read. Has Goa's carrying capacity been done with regards to water? When will Goa get 24/7? Will it get? Will it not get? You have to specifically tell. And what is the reason for not getting 24/7 water? तिराळी कॅनल जे दिसा फुटलेलो तेन्ना फक्त जी आहा पळय न्हू ही 2 दीस उदीक ना. हो तिराळी कॅनल जेन्ना फुटला तेच दिसा तेन्नाच उदीक नाशिल्लें. तोच पिरियड हांव मान्य करता. म्हणजे एट प्रेझेंट आमी जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 350 कोटी रुपया तिराळीचें उदक जें हांगासर कंप्लीट बार्देस न्ही पेडण्या पर्यंत पावपाक जाय पळय न्ही ताज्या खातीर कॅनल हो कॉन्क्रीट बांदता. म्हणजे तो आनीक गोंयांत केन्नाच फुटचो ना. म्हणजे इन फ्युचर कॅनल फुटलो आनी उदीक गेलें हें येवचें ना. आमी ऑलरेडी महाराष्ट्राकूय बी म्हणजे तो तिराळीचो कॅनल बांदपाक आमी पयशे दिवचे पडटा पळय न्ही 128 crores ते डेपॉझीट करपाचे आनी फुडल्या वर्सा तोय कॅनल वर्क जे आसा तें सुरवात जातलें. 24/7 उदीक मेळना हांव मान्य करता. हांव ना म्हणना. 24/7 आत्तां उदीक मेळना आनी आत्तां तरी उदीक मेळप 24/7 नळ चालू दवरून उदीक सोडूंक इट इज नॉट पॉसिबल. हांवें त्या खातीर म्हटलां की 4 वरां उदीक कमीत कमी प्रत्येकाच्या घरांत पावपाक जाय. हाज्या खातीर सरकाराचो प्लॅनिंग आसा. आतां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जे रेडी करता टू मिनिमम 4 वरां सगळ्यांच्या घरांत उदीक जें आसा पळय न्हू हें आमी पावयतले. कोकण रेल्वेन गोंयांत कोळशाची येरादारी जावची ना. मुख्यमंत्र्याचें उतर. विरोधकांचो नव्या रेल्वे स्टेशनाच्या प्रस्तावाक विरोध. मुख्यमंत्री म्हणटा मयेच्या रेल्वे स्टेशनाक येवकार. सान जुजे ते आरियाल आनी नेवरा रेल्वे स्टेशनाक कित्याक नाका ते लेखी दिवचे. केंद्रा कडेन उलयता. regard to San Jose de Ariel in Vedli constituency and Neura in Sant Andre constituency, over the recent announcement by central government that 3 new railway stations will be set up in Goa at Maim, San Jose de Ariel and Neura. There are already nearby railway stations and hence there is no need for such facilities for passengers. Hence the villagers are speculating that these stations are being set up to handle coal and other polluting materials, and these areas may also be supplemented
with port connection. Don't this statement that the three new railway stations will come up in Goa, Sanjay Diyar, Newra and Maim. आता डावट येयला कितें आतां ह्यो घातात त्यो ट्रेन बी कितें पॅसेंजरांक काय कोल व्हरपाक आतां करमय म्हटल्यार ऑलमोस्ट अरावंड 5 to 6 किलोमिटर्स डिस्टन्स आसा. आतां ह्या डिस्टन्साचेर आमी कितें बस स्टेशन करूंक सोदता हो प्रश्न पडटा स्पिकर सर. कित्याक बस स्टेशन इतले लागीं आसता काय जे आमी पळयता की मेट्रो सिटीन जी जाता मेट्रो म्हटल्यार लागींच आमी रेल्वे स्टेशन स्टॉप करता मेट्रो स्टेशन अशें करपाक सोदता. इशू कितें एक आपणाक रेल्वे स्टेशन नाका हो मुद्दो घालपाक जाय. खंयच्या खंय तेका आनी खंयच्या खंय कोल हाडटले आनी कितें हाडटले. आमचे कलिगूच जर अशें उलोवपाक लागतात कॉमन लोक कशें उलोवपाक लागतले सर स्पिकर सर. प्लॅटफॉर्माचेर खंयच्यार प्लॅटफॉर्माचेर रेल्वे स्टेशनाचेर अनलोडिंग ऑफ कोल जायना स्पिकर सर. सो मातशें स्पिकर सर जेन्ना कॉलिंग अटेन्शन बी हाडटा तेका वेगळ्या विशयाचेर खंयचे डायवर्ट करनाका विशय. ओके त्या खातीर 3 स्टेशनां जी तेंच्यांनी आमकां प्रत्येक कडेन खंयच्या स्टेटीत स्टेशन येता म्हणल्यार ते वेलकम करतात. आतां ही 3 स्टेशनां तेंच्यांनी विरोध केला आसत व कित्याक विरोध केला तेंच्यांनी आपल्या रायटिंगान कळोवचें. ओके सगळो प्रॉपर स्टडी जाल्या उपरांत आमी सेंटराक जे आहा पळय तें कळयता. बट मयाचें स्टेशन जें आहा पळय न्हू तें आमी वेलकम करता. मयान बिचोले तालुक्यांत आमचें स्टेशन जावपाक जाय हें तरी आमचें मत आसा. ओके हें जावपाकूच जाय बिचोले तालुक्यांत. ते 2 स्टेशनाचे हाजेर कन्सर्न रिपोर्ट जो आहा तो रिपोर्ट हांव करपाक लायता आनी ताज्या उपरांत तेचो व्यू घेवपाक लायता. एकच स्पिकर सर. कॅश फॉर जॉबाची आनीक एक केस. ओव्हरसीज जॉबाचे हायस दाखवून लोकांक तोपी घालपी दोगां आड क्रायम ब्रांचीचो नवो FIR. आरोपी मीना पुजा गोप आनी अरविंद गोप दोगूय म्हापशेची. तांणी खंय गोंयभर 11 जाणांकडच्यान 28 लाख उखल्ल्यात. क्रायम ब्रांचीन दोगांकूय ताब्यांत घेवन उजरावन सुरू केल्यात. Crime branch has registered FIR against one Meena Pooja Gop and Arvind Gop for cheating a Mapsa resident to the tune of 8.5 lakh rupees on the pretext of providing job overseas. Crime branch has also arrested accused Meena, and in the interrogation and further investigation, it has been revealed that total 12 persons have been cheated by these accused duo to the tune of approximately 28 lakh rupees. The victims were promised by the accused for getting job abroad, more particularly in Australia and New Zealand, but even after taking money, they did not provide any job to the complainant and other victims. This accused Meena is a Mapsa-based skin specialist. मजगती पर्वरी पुलिशेन पुजा नायक, अजित सतरकार आणि अनिशा सतरकार ह्या तिगांय आड 113 पानांची चार्जशीट फायल केल्या. ह्या चार्जशीटात 6 साक्षीदारांची नांवां घातिल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जुवारीनगर बिट्स पिलानी कॉम्प्लेक्साचे ऑडिटोरियमात बॉम्ब म्हूण अफवा. वेर्णा पुलीस स्टेशनाचेर खंय मेल आयली. म्हायती मेळटनाच पुलीस बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड आनी बाकीची अरिश्टकालीन यंत्रणा बिट्साचे कॉम्प्लेक्सात कांयच सापडूंक ना. कॉम्प्लेक्सात खंय कॉलेजीची राष्ट्रीय पांवड्या वयली कार्यावळ चलताली. आज सकाळी प्रुडंटान एक न्यूज ब्रेक केल्ली अबाउट अ बॉम्ब थ्रेट इन बिट्स पिलानी. पूण आतां आमकां जी सुत्रां कडेन कळून आयिल्लो आसा की तो बॉम्ब कॉल जो आशिल्लो एक होक्स कॉल आशिल्लो. सकाळीं 11 सुमार बिट्स पिलानीन एक ईमेल आयली आनी ते ईमेलान तांच्यांनी मेन्शन केल्लें की खंय तरी RDX एक्सप्लोजीव दवरिल्लो आसा ऑडिटोरियमान आनी ताजे मागीर एक मोठो बोवाळ जालो. त्या वेळार खंय बिट्स पिलानीन एक 4,500 भुरगीं आशिल्लीं. 3,500 बिट्स पिलानींतल्यान 1000 अख्खे इंडियेच्या कॉलेजींतल्यान वेगळे कॉलेजींतले लोक आयिल्ले. 3 दिसाचें फंक्शन आशिल्लें. पूण 11 सुमार ही ईमेल येताच एक मोठो बोवाळ पडलो आनी तांच्यांनी मागीर इमिजिएटली पुलीस स्टेशनाक इन्फॉर्म केलें. वेर्णा पुलिसान मागीर बाकीचे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन्फॉर्म करून बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड, ATS आनी पुलीस, फायर ब्रिगेड हे सगळे सायटीचेर गेले. तांच्यांनी खंय 2 ते 2.5 मेरेन तपास केलो. सगळे कडेन सर्च ऑपरेशन केलें पूण तांकां खंयच RDX जावं कसलेच एक्सप्लोजीव मेळूंक ना. आनी हो बॉम्ब थ्रेट जो आशिल्लो तो होक्स म्हणून तांच्यांनी आतां सद्याक तरी डिक्लेअर केल्लो आसा. सगळे पुलीस बी खंय 2:30-3 सुमार बाकीचे सगळे लोक गेल्ले आसा. सद्याक एक जो सकाळीं एक बॉम्ब थ्रेटाचो भंय आशिल्लो तो सद्याक तरी आतां बंद जाल्लो आसा आनी कॉलेज इज नाव फंक्शनिंग नॉर्मली. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. मोल्या चेक पोस्टार गायचे मास ट्रान्सपोर्ट करपी गाडी कुळे पुलिशेन धरली. गाडयेंत 300 किलो मायच मास पुलिशेन जप्त केला. कळटा ते प्रमाण कर्नाटकांतल्यान खंय मास फोंड्या हाडपाचे आशिल्ले. पुलिशेन गाडी जप्त केल्या. ड्रायव्हराक धरला.
तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता ही क्वालिस गाडी सकाळी हांगासर ही मोलेम जो चॅकपोस्ट आहा हांगासर ही गोंया पुलिसांनी धरलेली आसा आनी हितूर जवळ जवळ जे इल्लिगल बेकायदेशीर जे मीठ बीफ म्हणटा ते मारून हाडलेले आसा आनी जवळ 300 किलोच्या वयर हे मीठ आसा आनी सद्या जो ड्रायव्हर आहा ताका गोंया पुलिसांनी डिटेन केल्लो आसा आनी हे जे मास सद्या गाडयेनूच दवरला आनी म्हाका दिसता फुडली तपासकाम जो आहा PI कुळेचो हो तेगेलो तपासकाम चालू आसा. कुळेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. टुरिस्टांनी सांबाळून आणि रेस्पेतान वागचे, दादागिरीचे प्रकार खपोवन घेवचे ना. टुरिझम मंत्री सांगोळडा मारबडय प्रकरणाचेर उलयलो. तो खंय मुख्यमंत्र्या कडेनूय उलयला. बेरेस्तारा दोगा टुरिस्टांनी एका थळाव्याक मारबडय केली. मातशी गाडयेक गाडी लागली म्हूण किजील. सांगोळडा पुलिसांनी नाशिकच्या फैज आनी अरकान खानाक धरल्यात. बेरेस्तारा सांगोळड्या एक 4 चाकी आणि पर्यटकांच्या दुचाकीची धडक झाली आणि उपरांत प्रकरणाचे रूपांतरण मारबडयत जाले. महाराष्ट्र नाशिकच्या दोगा पर्यटकांनी सांगोळडीच्या थळाव्याक बरीच मारबडय केल्या. तांचे कडेन आशिल्ल्या हेल्मेटान त्या थळाव्याक दोगांय पर्यटकांनी बरोच बडयलो. सांगोळडा पुलिशेन फैज आणि अरकान खान ह्या दोगा पर्यटकांक अटक केल्या. पर्यटकांनी सांबाळून वागचे, आमी असल्यो घडणुको खपोवन घेवचे नात. जाल्ली घडणूक खूप चुकीची हे विशीं मुख्यमंत्र्याकडे उलयला. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. आता टुरिस्ट कायदो हातीन घेवपाक लागले परत. मुख्यमंत्री कडेन उलयलां असले प्रेसिडेंट परत जावंक जायना. भायले येतले आमकां रिस्पॉन्सिबल टुरिस्ट जाय हाजेर आमी ठाम आसा. असले टुरिस्ट येतले जे हांगा येवन चुकून एक्सिडेंट जालो कितें जालो रिएक्शन जे जालां ते बी दुसऱ्याच्या गांवांत येवन इज नॉट समथींग वीच इज वेलकमींग. टुरिस्टांक हांगा येता आसतना रिस्पॉन्सिबली वागचें आनी तशेंच एन्जॉय करचें. आमी हांगा इनिशिएटिव्ह घेता टू एन्श्युअर दॅट द टुरिस्ट आर टेकन केअर ऑफ विथ अतिथी देवो भव म्हणून. पूण टुरिस्ट इज गॉड म्हणून येवन कितें करतलो हें आमी खपोवन घेवचें ना. जे काल इन्सिडंट जाला इज वॉट समथींग एवरीबडी हॅज कंडेम्ड एंड वी हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू द चीफ मिनिस्टर टू एन्श्युअर नेसेसरी एक्शन इज टेकन अगेन्स्ट द पीपल who have acted rashly. So example is set की हांगा यो टुरिजमाक यात एन्जॉय करत, रिस्पॉन्सिबल रावात, रिस्पॉन्सिबल वागात. ओवर रिएक्ट करपाची गरज ना. चुकून कितें जालें जाल्यार सुविधा सगळ्यो सुविधा पळोवपाक सरकारी यंत्रणा आसा, पुलीस आसा. दे कुड हॅव यूज दीस थिंग्स टू डू. कायदो हातान घेवपाची गरज नाशिल्ली आनी कितें आसा तें मुख्यमंत्र्या कडेन म्हाका सांगिल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. कुट्टी खांडेपार वाठारात लोक कोयर वडयतात. थंय पंचायतीन 10 CCTV कॅमेरा बसयल्यात. पंचायत खंय आनीक 10 कॅमेरा घालतली, सरपंच सांगता. कोयर वडयतना CCTVचेर सांपडिल्ल्या लोकांक फायन मारून खंय आतां तसले प्रकार कंट्रोलात आयल्यात. खांडेपार डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन वेवस्था आसा. आमी आयज आसात ते खांडेपारा वाठारान आनी हांगासर तुमी पळोवपाक शकता की बरे व्हडा प्रमाणात हांगासर जे रस्त्याचें काम रुंदीकरण आनी डांबरीकरण काम चालू आसा. त्याच प्रमाणे वायडनिंगूय हांगासर चालू आसा रस्त्याचें. आनी हांगासर एक नांदन म्हणून एक गांव आसा, पण ह्या गांवांक वचपाक तांकां एक्सेस अजून तेंच्यांनी केल्लो ना. आतां म्हाका दिसता ते हेज्यान फुडें प्रोविजन करपाचें आसा. आतां कुट्टी खांडेपार पंचायतीचे सरपंचानूय सांगलें की नांदण गांवांक लोकांक वचपाचें खूब हाल जाता म्हणून, जेणे करून इंजिनियरांक रिक्वेस्ट केल्ली आसा तांकां जी एक्सेस हा गांवांत वचपाक तो बेगीन करून दिवचो. आमचो पळय खांडेपार टू सगळ्या फूल रोड डेवलप जाला, वॉट मिक्स जाला आनी आतां सामकें नेक्स्ट फायनल म्हणटा काम ते हांगा नंदन आसा पळय थंय काम चालू आसा. कटींग करून ते आतां थंय वॉट मिक्स जातलें. पूण तेंच्यांनी ते करचे पयलीं एक प्रॉपर एक नंदन गांव आसा पळय, वाडो आसा बारीकसो. त्या वाड्यार एक 10-15 घरां आसा आनी 30-35 लोक रावता थंय. तांकां वचपाक थंय सारकी प्रॉपर वाट ना. तेंच्यांनी पयलीं करप आशिल्ली. तांकां एक प्रॉपर वाट करून दिवन मागीर कटींग करप आशिल्लें. त्या संदर्भान हांव थंयचो हायवेचो इंजिनियर आसा ताकाय उलयलां. आतां उलयलें तेजे कडेन आनी तेणी सांगलां पूण तें क्लियर करता म्हणून सांगलां. अजून पर्यंत जावना पूण ताका संडे कॉल केल्लो, हे 2 दिसांनी करतलो. त्याच प्रमाणे जे CCTV बसयल्या कुट्टी खांडेपार पंचायतीन तितूर आनीक नवे CCTV आतां बसोवपाचे आसात. ऑलरेडी 10 एक्जिस्टींग आसा. आनी जे लोक कचरो हेवटेन तेवटेन उडयताले तांकां 5,000 10,000 फायन घालून
आतां खंय तरी तें नियंत्रण येयल्लें आसा आनी लोक कचरो उडोवपाचे पंचायतीचे वाठारांत बंद जाल्ले आसा अशेंय सरपंचान आमकां सांगलेलें आसा. जे आमी कॅमेरा फिक्स केला आनी ते जे गार्बेज उडयता आनी कितें इल्लीगली जाला पळय तांकां आमी हांगा हाडून फायन अशें पयलीं मारलेले आसा. ऑलमोस्ट 5,000 अशी आमी फायन मारता. खूब आतां आमी कॅमेरा विकला आतां इतलें मॉनिटरींग दवरला आमी जाल्यार गार्बेज खंय तरी उडोवपाची अशें हाय स्पॉट आशिल्ले पळय ब्लॅक स्पॉट आशिल्ले ते कमी जाला. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सेंट्री सिटीची पयली ब्रांच गोंयांत शुभारंभ नांवान मोठ्या दबाज्यान गिरायक आनी लोकांची उक्ती संवादाची कार्यावळ जाली. सेंट्री सिटी हे वेल्थ मॅनेजमेंट प्लॅटफॉर्म इन्व्हेस्टमेंट प्रोफेशनलांची क्लायंटायल बरे पद्दतीन मॅनेज करूंक मजत करता. सेंट्री सिटीचे वेवस्थापनाक लागून गोंयचे फायनान्शियल मार्केट बरो पावंडो गाठतले मानेस्त उलयले. We are very happy to have finally arrived in this lovely state and city of Goa. The western part of the country, including Goa, is a very high potential and high focus area for us for setting up our business. Goa again is an emerging economy. Much more wealth is being created here than the previous years. And we are at the forefront of creating innovation for our financial product distributor partners, etc. We hope to make a mark here and make an impact. We are a multi-asset, multi-product, multi-geography platform for B2B partners who are IFAs and MFDs who want to grow their business, who have just started in this space and want to manage their clients well, including HNI, Ultra HNI clients or clients across various geographies, even outside India. We can help them cater to those clientele as well and grow their business with us. We have only one ambition over here, that we want to be the growth partner for all the FPTs and our partners over here in Goa. Yeah, we have today only inaugurated our office in Goa. It is in Punjab, in Patto, near Patto only, and a full-fledged office where FPDs, IFAs, MFDs, they can go and visit our branch, they can meet our team, they can see the demonstration of the entire platform and can bring in their clients as well. बुलेटिन इतल्या सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवपाक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.